पयले सुवातेर आमी ताका आर्गां दिता आनी स्वर्गा राज्यान आसतलो म्हूण आमी आशेता. कित्याक सगळें हें पळय गोंयान आमचें पर्यावरण आसा ताजे तर आमी पोर्टफोलियो जे मिनिस्टरशीप आहली पळयत जाल्यार इट वॉज एक्झॅक्टली मॅचींग वीथ हीज आयडियोलॉजी, हीज विजन. वेदर इट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट, सगळे यूथ स्पोर्ट्स म्हणजे ताजें तें विजन आहलें गोंयांक लागून, युथांक लागून, फिशरमॅनांक लागून. असली ताणें लढाय. म्हजो तो टिचर डॉन बॉस्कोन म्हाका बायोलॉजी शिकयलें ताणें, पूण म्हाका एक पर्सनल कनेक्ट आसा. आयज वी मिस हिम मोर देन एनी टायम दॅट वी हॅव फेल्ट. कित्याक जें गोंयभर डिस्ट्रक्शन चालू आसा, गोंयभर आमची जमनी विकूंक आसा, जें आमच्या फिशरमॅनाचेर अटॅक जाल्लो आसा, आमची शोर लायन, म्हाका दिसता आयज तो आमच्या मदें आशिल्लो जाल्यार इट वूड हॅव बीन डिफरंट. सो अंडर हीज लेगसी, अंडर हीज ही लढाई आमची चालू आसा. यू आर एन इन्स्पिरेशन. सो हांव मागता सगळ्या युथा कडेन की ताजी एक लेगसी आमी फुडें व्हरपाक जाय. इलेक्शनां येतलीं, इलेक्शनां वयतलीं, सरकार म्हणटा तो लोकांचें आयकपाक जाय. सरकार जेन्ना तुवें म्हणलें इलेक्शनाक जेन्ना येता ते सेम लोक म्हणटा आमी गोंय वाचोवतले, आमी गोंयचें कल्चर, हेरिटेज, जमीन सगळें वाटयतले. बट पावरान येतकूच जस्ट उलटा करता. आनी त्या खातीर आयज जेन्ना लोक रस्त्यार येता म्हणजे देर इज समथींग ड्रास्टिकली रॉंग. म्हणजे जे सरकारान सांबाळपाक जाय आशिल्लें ते लोक आतां रस्त्यार आयल्या. सो म्हाका दिसता जो लोकांचे मदीं राग आसा, हुस्को जाल्लो आसा, आयज इफ सगळे लोक आयल्या हांकां कोणें आपोवंक ना, हे मोगान आयल्या. दॅट शोज द कन्सर्न आनी बिलॉंगिंगनेस फॉर दीस आमची जमीन, आमचे कल्चर, आमची हेरिटेज, आमचे दायज आसा ते सांबाळपाचे. मोर एंड मोर रेलेवंट टुडे, मोर एंड मोर रेलेवंट इज द थॉट प्रोसेस, विजन एंड लेगसी ऑफ लेट मिस्टर मातानी सर. आमचे सगळे वडील आयज उलयल्या म्हणल्यार आमचो गांवचो एक प्रश्न आज पर्यंत सोंपलो ना. तो म्हणटा तो डबल ट्रॅकिंगाचो. सर्गेस्त मातानी बाबान त्या तेंपाचो तो आमचो चीफ मिनिस्टर लेट मनोहर पर्रीकाराक हिंगा गांवांत हाडून तेणें ती वाट दाखयली ती कितकोन लोकांचें निसंतण जाता तें. आनी त्याच वक्ताक आमचे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान सांगलें आनी स्टेटमेंटूय केलो इन द फ्लोर ऑफ द हावस की डबल ट्रॅकिंग जावपा दिवपा ना म्हूण. आयज आमचे हिंगा लोक हडहड येता, आमचे लोक कोर्टांत गेल्यात, लोक सर्वे डिपार्टमेंटा वयल्या केस करून. आनी कितले चळवळ जाल्या त्यास्तून ही डबल ट्रॅकिंग हे बंद करपाचें प्रयत्न चालू. तर आमची चळवळ चालू आहा म्हळ्यार गव्हर्मेंट एक फावटी आमकां त्रास करता. ह्याच जाग्याक आतां एक फ्लायओवर काडूंक करता. तो फ्लायओवर कोणाकू? तो फ्लायओवरा फाटी एक अंडरपास केल्यार इतल्या लोकांक सुटका मेळटली. दोनी एक गांवाचे आरशे आनी कासालेचे लोक आहा ते ह्या जाग्याक तांकां तरी ते फ्लायओवराचेर वयर वयतलो जाल्यार उणें 1.5 किलोमिटर आर पार वचपाक 1.5 किलोमिटर चलपा पडटलें. सगळ्यां कडेन मोटरसायकल ना, सगळ्यां कडेन मोटर ना. हांव मागतां ह्या दिसाक लोकांनी सगळ्यांनी एक मनान धरून चिंतपा जाय ही कितली डिस्ट्रॅक्शन जाता तें गोंयांत. Today we have all gathered here to remember Matani and his love for Goa and the people of Goa. Okay? Matani was a man who would give his life for his land. And I think today is a day to remember all that he stood for. He stood for the environment. He believed that the environment is God's gift to mankind and it has to be protected. Okay? And I don't know whether today that is the philosophy that is followed at the moment. But Matani's love for Goa was known. He fought many battles for the sake of Goa and for the sake of the people of Goa.
And today, on his birthday, we remember Matani and all that he's doing. He has left us a legacy that we should try and follow. I request the young people to, to read about Matani, to learn about all that Matani did for Goa and he stood for Goa, so that they can follow in his footsteps and protect our Goa, save our Goa for the future generations. Things Uh, I really don't, I cannot say that they are following Matani's legacy, especially where the environment is concerned. Because today, see, there are definite rules and regulations that we have to follow. For example, construction activity is rampant all over, even in areas where you cannot, for example, you cannot construct on hills. But today, hills are being converted into housing colonies, which cannot happen. Trees are being cut. Construction activity is being allowed in the fields. Now, fields are meant for cultivation of crops. We need food. The people of the state and the country need food. If we are going to start constructing in the fields, where are we going to grow our crops? Not only that, fields also help in preventing floods because fields absorb water. And we are doing away with all that nature is doing to help the environment and to keep us safe. So I think the government has to look into this matter. Check who is responsible for breaking the long existing laws and allowing things which were never allowed, like construction in eco-sensitive areas. Okay? And another important point that we have to see, and which Matani always spoke about, is the carrying capacity of our state. Our state is the smallest state in the country. How much can our state contain? Okay? Now, it looks like every area is meant for anything and everything. We have to stop this, I think, before it is too late. Maybe even now it is already late. But maybe if we sit down and think what we are doing to this dot-sized state of Goa, maybe we'll come back and retrace some of our steps. Stop some projects which are totally illegal as per the law, which are totally against what should I say, against the environment of the state. आयज 77th बर्थडे एनिवर्सरी आसा बाब लेट मतानी साल्दनाचो आनी इट इज हिज 13 years सिन्स ही हॅज पास्ड अवे पूण म्हाका दिसना की एकूय दीस सोडिनासतना आमी तेजो उगडास केलेलो आसा आनी आयज गोंयच्या रापणकाराच्या एकवटांनी हो आयज गार्लँडींग सेरेमनी ऑर्गनायज केलेलो आसा सगळे वातावरण गोंयचे फिशरमॅनाचे लिडर आयज जमा जालेले आसा आनी मातानीचे कार्य पळोवन लोक आजून असले विजन लिडराक असले विजन मनशाक उगडास करता आनी मातानी वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन फॉर्मिंग दी गोंयचो रापणकारांचो एकवट तसोच तेणें नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम स्थापीत केलो आनी तेजे उपरांत ही वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन फॉर्मिंग द वर्ल्ड फोरम फॉर फिशर पीपल आनी तेणें ही वॉज नॉट ओनली अ लीडर ऑफ गोवा not only the leader of India, but he was a leader for global fishing communities across the globe. So आमी पळयलेलें आसा की मातानी since the age of 25 had started his education. तेणें हंगर स्ट्रायक केल्लो पूण तेन्ना जुवारी एग्रो केमिकल बंद जाल्लें आनी तेजे उपरांत जायतें लेजिस्लेशन जे गोवा मरीन फिशिंग रेग्युलेशन एक्ट वॉटर पोल्युशन एक्ट स्थापीत जालें तेज्या एज्युटेशनाक लागून. सो ह्या लिडराक जो मोग आशिल्लो गोंयच्या समाजाक आनी गोंयच्या पर्यावरणाक तेणें आयज दाखयलेलें आसा. जेन्ना तो मिनिस्टरूय आशिल्लो तेन्नाय तेणें त्या लायनीन रावल्लो. म्हाका फुडें आसा तेणें सांगलेलें की नॉट अ इंच ऑफ फॉरेस्ट वील बी गिवन फॉर मायनींग म्हणून. सो म्हाका दिसता खंयच्या फॉरेस्ट मिनिस्टरान असलें एक स्टेटमेंट केन्ना करूंक ना आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता खंय ना खंय जो सरकार जो सांगतालो की आमी मातानीचे लेगसी पाडटले म्हणून म्हाका दिसता खंय ना खंय फेल जालेले आसा. आनी आमी मागता गोंयच्या सरकाराक जे पळय डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट पळय येता आमी पळयलेलें आसा की लॉ ऑर्डर सिट्युएशन आमी पळयलेलो आसा पर्यावरणाचो हल्लो पळय जालोलो आसा. लेफ्ट रायट एंड सेंटर तेजो बलात्कार जालोलो आसा. खंयचे तेका लॉज सगळे
वायलेट केलेलो आसा. आयज पयलीं कोल एक्सपान्शन प्लॅन येता, परत MPAन 2 एक्सपान्शन प्लॅन सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केलेलो आसा. आनी तशेंच डबल रेल्वे लायन जे काम अजून चालू आसा. आनी म्हाका उगडास येता जेन्ना लेट मनोहर पर्रीकर तेज्या ऑफिसान येयल्लो, तेणेन आश्वासन दिलें आमच्या लोकांक की डबल रेल्वे लायन हे आमच्या गांवांनी हाडचो ना म्हणून. सो हांव खंय ना खंय आमच्या गोंयच्या CMाक उलो मारता की जें तुमी सांगलेलें आनी जें तुमी उलयलेलें तें राखपाचें आनी पाडपाचें टायम येयलेलो आसा. कित्याक गोंयचो जनता पळय आसा तुमकां पळयता आनी म्हाका दिसता हें लेट मतांनी साल्दनाक जरी तुमी तेका मानता, तुमी हें पाडचेंच पडटलें. हें कित्याक हें गोंयचें इफेक्ट आसा आनी गोंयच्या पर्यावरणाक लागून आसा. आज आम्ही गोंयच्या रांपोणकारांचो बोयकॉट आमी करपीन आज मतांनी कोडे कुठल्या कोडे आमी सगळे एकठांय जाले. आमचे बराबर आमचो MP कॅप्टन आहा, एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर आलीन आहा, BY सगळे आमी फिशरमॅन आहा. आमी तेजो उगडास करतात. वर्साक आमकां तो सोंसल्यार खूब खूब जालो. आज ताका 7 वर्स कंप्लीट जाता है. 55 वर्सांचे आनी आमच्या रांपोणकारां बरोबर काम केलें. आनी हो आमचो रांपोणकारांचो गोंयच्या एकवटाचो आमच्या तेजो उपकार केन्ना विसरूंक जायना. आनी आज आख्या गोंया भितर एकूच आवाज येता आयकूंक, मातांनी जर जिवो आहलेलो जाल्यार आमचो हो गोंया इतलो पळय संकट येयला, तें ओद्रूस येयलां, तें हेचें नासलें. आनी तेजें सदांच चिंतप आहलें गोंय सांबाळपाचें, गोंयचें पर्यावरण सांबाळपाचें, गोंयची जमनी, गोंयची शेतां भाटां दोंगर सगळें गोंयकारांच्या हातींत उरोवन तें बरे भाशेन सेफ जावपाचें आनी गोंयकारपणान आमी चलपाक जाय तेजें मन आहलें. तो इतलें वर्सां आतां जायते अशें आमची आयकून येता एक्टिविस्ट. बरें म्हणल्यार गोंया भितर पयलो एक्टिविस्ट मातांनी. जेन्ना सगळे हे लोकांच्या नदरेक कितें वायट घडटालें तो मातांनी हाडटालो लोकां नदरेक. तेज बरोबर आतां एक्टिविस्ट जाताय आनी जें कितें वायट आहा तें लोकां नदरेक हाडटाय. पूण आयज एक्टिविस्टांचेर सकट येयलां, व्हडली पाडी येयल्या, तांकां आतां मारपाक लागले. जेन्ना हो सरकार जेन्ना गरीब लोकांक तोंड उगडपाक दिना, तोंड उगड जाल्यार गुंडा धाडून मारूं. आनी इलेक्शना टायमार ती भाशणां करप, गोंयचे पासत तें करतले, गोंयकारां पासत तें करतले, जाणट्या मनशां पासत तें करतले, जाणट्या मनशांक स्कीम दितले. पूण त्यो आमकां इलेक्शना टायमार ह्यो बेश्ट्यो स्किमी भायर हाडप. पूण ते इलेक्शन जालें, ते पावरार येयले, ती स्किमीचे मागीर प्रोसिजर जाय वतले. हें तुजें सारकें ना, तें तुजें सारकें ना, ती स्कीम कोणा कडेन पावना, तेसलें फोटोचें हें राज चलना. देखून आमी मागता मतांनीचे मार्गदर्शना आनी हेचे उतरांनी अशें चलतना गोंयच्या लोकांक 2027 तर चिंतचें आमी कोणाक काडपाचो, कोण सरकार करपाचो आनी आमकां बरी शांती संस्कार कोण खंयचो सरकार दितलो. आमकां सरकारा सायडीन स्कीम नाकाय. आमकां गोंयकारांक जाय सुसेग शांती. जे आमी कश्ट करून कितें कामायताय तें आमकां सुसेगाद जेवपाक मेळपाक जाय. आमच्यो जमन्यो आमकोडे उरपाक जायो. आमच्यो आतां जमन्यो बायफोर्सान काटाय. आमच्या हातींतल्यो वताय. तूं दिना जाल्यार तो चार गुंडा जाताय. तूं तर जमीन दिना, तूं फायनान्स निमाणें अशें भिरांतीन लोकांक जमनी घेताय. आनी नदरेक करपाक गेल्यार आमदार जावप, मिनिस्टर जावप आख्या गोंयांत तेंचें नांव हाडप तेणी. आमकां गोंयकारांक कांयच दवरना. फकत मतांनीचे एकूच जाल्लें. हांव मतांनीचेर केन्नाय बेजार जातालो, सर म्हणटालो तेका म्हाकाय बेजार येयलो. हांव तुजे बाराबर भोंवपाक कितें म्हूण झगडटले आमी. तो म्हाका मतांनी कितें म्हणटालो चोय हांगणें आमच्या गोंयांत ल्हेव ल्हेव काबार जायत गेलां.
आतां थोडे तर उलां तें तर आमी सांबाळया म्हूण आमी आतां म्हणटा हो सरकार बरो न्हू तो सरकार बरो न्हू सरकार सगळें एकूच पण आमी निवडून दिता सोडा मनीस कोण दिवपाचे आमचे कॅप्टन इरादा भाशेन दिवपा जाय आयज तो आमी पयले पावटी म्हज्या नदरेंत हांव चोयतां MP आमी निवडावन दिलो आयज तो लोकां बरोबर आहा जायते प्रश्न लोकांचे उडचोड येवन तितून तो विसॉल्व जाता तेंचे बरोबर रावन तो गोंयकाराचे लोकांचे चळवळ समजून घेता आनी तेजेर वयर कितें वायट कितें जाता कितें निशाद मारता हे फुडें जायते आमदार गेले जायते MP जाले पूण कोण हे भाशेन घटना भाशेन येयनासले तेच भाशेन मनीस कोण काम करपी हे करपी आमी निवडून दिवपाक जेन्ना आमकां इलेक्शना टायमार दुडू मेळटा विस्की मेळटा आनी कितें चिकन मेळटा हें चिंतून आमी मारप न्हू आनी 5 वर्सां आमी रस्त्यार येवन भोव वाट मारप न्हू आयज रामा मालो रामाची न्याय कांय ना रामाक मालो वर्सान तेजे हातीन घेतले कायदे पुलिसांचे मातांनी सदांच कितें म्हणटालो कसलेय पुलिसीन तर कसलो जालो म्हजो हांव आनी म्हजो फ्रेंड मातांनीचे आमी खूब सामके सपोर्टार ते म्हणजे एक सपोर्टारान तेका तेच्या भयणीच्या चेड्यान कोणा तर मारले आनी ते आमी मातांनी बेल्यान तो मारलो मातशें आमकां मातांनी एकूच जबाब दिलो जेन्ना आमी पुलीस दवरले ते कितें करपाक पुलीस काय करतलो तेगे पुलिसीचे कायदो आपणे हातीन घेवप आनी पुलिसी कित्याक दवरप जे कोणा न्याय मेळपा जाय ती पुलीस करतलो आज पुलिसी न्याय करपाक लोकांक जस्टीस दिवपाक पुलीस हातीन ना आज मंत्र्याच्या CMाच्या हातीन दवरला जेन्ना ते कितें पळय सांगताय मंत्री कितें सांगताय CM कितें सांगता ते प्रमाणे पुलीस चलताय तुका जीत मार तेजे पुलिसीच्या दोळ्यान पासून CMान तर सांगलें तांकां गव्हर्मेंटान सांगलें की केस पोक कर म्हूण ते पोक करता पूण मातांनी एकूच म्हणटालो आमी तेगेले सपोर्टार जावन आमकां उतर दिलें रिप्लाय दिली पुलीस दवरले जाल्यार तुमच्याक पुलिसीचें आमी काम आपणें काम करप जाल्यार पुलीस आमकां कित्याक जाय पुलिसी काय कितें काम करपाक पुलिसीचे कायदो पुलीस करतले कोणा न्याय दिवपा जाय ते न्याय दितले कोणा शिक्षा दिवपा जाय शिक्षा दितले हें तेजें मन आहलें आनी तेच भाशेन मातांनी भाशेन तर आतां गव्हर्मेंट्री वर मिनिस्टर तर चलत जाल्यार आमच्या गोंयांत शांती संस्था आसलेली जे राजकारण चलयताय फकत पुलिसी आपल्या हातीन धरून आनी आम पुलीस हेच्या काळाक रावताय तांचे आपल्या भिरांतीन तांकां गव्हर्मेंट्राक कितें जाय मिनिस्टरांक कितें जाय आमदाराक कितें जाय तेंच करताय आनी इनोसंट मनशाक भोंवकोणी पावयताय आनी विरोपतार मनशाक सुटका दिताय हें म्हजें मागणें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.